पणजेचो तिसरो मांडवी पूल अटल सेतूच्या दुर्दशेची स्थिती GNN न्यूज चॅनलान उक्ताडाचेर हाडटकच गोंय सरकाराच्या संबंधीत खात्या कडल्यान दुसऱ्याच दिसा सारके करपा खातीर कामाक सुरवात केल्या। गोवा न्यूज नेटवर्क चॅनलान सोमारा दीस पणजेच्या अटल सेतूची बातमी ब्रॉडकास्ट केल्ली। GNN चॅनलान दाखयल्ल्या बातमेची सरकारान दखल घेवन संबंधीत यंत्रणाक कामाक लायल्यात। मंगळारा दीस सकाळच्यान पुलाचें काम सारके करपा खातीर सुरवात केल्या। कसली वायट घडणूक वा गजाल बातमेच्या रुपान सरकाराच्या नदरेस आमकार हाडप पत्रकाराचें काम, तशेंच सरकार बरी गजाल वा काम करता तें लोकां सामकार हाडप पत्रकाराचें काम। GNN चॅनलाच्या पत्रकारान पुलाक पडिल्ले चिराळे बातमेच्या रुपान उक्ताडाचेर हाडले, ताची सरकारान दखल घेतली आनी काम सारके करपा खातीर संबंधीत यंत्रणेक कामाक लायले। ही गजाल लोकां सामकार हाडपा खातीर आमचो पत्रकार थंय बातमी करपा खातीर गेल्लो तेन्ना ताचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न थंय आशिल्ल्या कामगारान केला। तुमीच पळयात। वाला कौन है तू हाथ लगाने वाला कौन है? मेरा फोन क्यों आ रहा है? मेरा विदाउट माय परमिशन मेरा फोन क्यों आ रहा है? मेरा विदाउट माय परमिशन मेरा फोन क्यों आ रहा है? मेरा विदाउट माय परमिशन हाथ क्यों लगाते हो? तू हाथ क्यों लगाते हो इसको? हाथ नहीं लगाया। ये मीडिया वाला है, ये मीडिया वाला है। हाथ क्यों लगाते इसको? तू हाथ नहीं लगाया। हाथ क्यों लगाते इसको? मुझे हाथ लगा के मुझे हाथ लगा के दिखा। हाथ नहीं लगाया। हाथ क्यों लगाया? ये क्यों लगाया? अभी हाथ नहीं लगा। हाथ क्यों लगाया इसको? ये मीडिया वाला है, हाथ क्यों लगाया? हाथ नहीं लगाया जी। हाँ हाथ नहीं लगाया। नहीं आपको छोड़े, आप इधर रुको। हाथ क्यों लगाते इसको? आप गंदा काम क्यों करते हैं? उसको ऐसा पकड़ा है। नहीं करता है। उसको ऐसा पकड़ा है। नहीं करता है। उसको ऐसा पकड़ा है। नहीं मैंने देखा ना उधर से। मैंने बोला इधर कैमरा ऐसे करने के लिए बोला। GNN चॅनलाच्या पत्रकाराचेर हल्लो करताना थंयच्यान वचपी संजय बर्डेन पळयलो आनी ताच्या मदतीक धांवलो। सरकारान आतां तरी हें काम सारकें करचें, बेश्टीच गडबड करची न्ही, तशेंच मुखेलमंत्री सावंतान हांगा येवन पळोवणी करची अशी मागणी केल्या। तो मारपाक गेला आमकां तेजेर फुटेज आसा, हांव गाडयेसून वयतालो आनी ताका दिसूच पयला धांवून येला हांगा। गोंयचे लोक गोंयचे मिडिया कडेन मागता, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रिंट मिडिया कडेन हेचेर ताका जाप दिवपाची आनी गोंयचे सेवक सांगता असले तुमी जर फालतू असले मनीस जर आमच्या मनशाक मारपाक धाडटा जाल्यार बरे भाशेन तेणी सांगपाचें आनी गोंयच्या अख्ख्या मिडिया कडेन मागता हांव हे भावाक आमच्या मारपाक गेले आयज ते। आनी आयचो दीस हो आयज आमचो गोंयचो क्रांती दीस म्हणटा। म्हाका तरी दिसना आमकां क्रांती मेवळ्या म्हणून हे भारतीय जनता पार्टीचे दडपशाहीन आमी केन्नाच घेवचे ना। तेंच्यांनी गोंयचे सीएमान पयलीं सॉरी म्हणपाचें, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया सॉरी म्हणपाचें। चालूच आमचो गोवा न्यूज चॅनलान आनी ह्या नॅशनल हायवे पूल जो बांदलेलो अटल सेतूचेर तेंच्यांनी तेजें थर्ड क्लास काम केलेलें आयज गोंयांत तो बाकी गोंयच्या लोकांनी पळयलें आनी आयज तेंच्यांनी रॅपिडली एक्शन घेवन तें काम करपाक आज फुडें सरल्या आनी त्या कामाचेर फक्त लेप तेंच्यांनी केल्लो आसा, पूण हें काम तेंचें सारकें ना। आनी फाल्यां सकाळीं ह्या पुलाचेर कोणाची गाडयो सकयल पडल्यो तेंचे लोकांचें प्रोटेक्शन दिवपाक, लोकांची हमी दिवपाक गोंयचे आमचो प्रमोद सावंता कडेन कितें हमी आसा? सीएमाचे खुर्चेक रिस्पेक्ट घेवन तुका हांव उलो घालून सांगता की ते दिसा नॅशनल हायवेचे आयज ते दिसा तुका हें घेतलेलें इन्स्पेक्शन घेतलेलें, ते इन्स्पेक्शन कसलें घेतलेलें हें तेन्ना इन्स्पेक्शन घेताना हें तुका दाखोवंक ना कोणी 25 टन 40 टन हे पुला वयतात तुमी तेचे फाटल्यान इन्स्पेक्शन घेतलेलें। ताका लागून हें काम जें आसा न्हू तें बेगींतल्या बेगीन हें काम सारकें कर। बेश्टें शेण काडल्या सारकें तूं करूं नाका। तेन्ना हांव तुजे परत रिक्वेस्ट करता तेजेर रॅपिडली एक्शन घेवपाक काम स्टार्ट केलेलें आहा, पूण हें अशें काम न्ही। एक्शन काम करता आसतना सारकें तेजें इन्स्पेक्शन घेवन येता, बेश्टेच तेजें डांबराचें कितें तरी भरलेलें भितर आहा, लोकांक दिसूंक फावना म्हणून हें सारकें काम जावपाक जाय। आनी गोवा न्यूज चॅनलान हेजेर दाखयल्या उपरांत तेंचेर दखल घेतलेली आहा म्हणून हांव तेंचे गोवा न्यूज चॅनलाचें अभिनंदन करता। आता ती माती काडपाक लागले आनी आतां हांगासर ते हे घालपाचे सिमिटान सगळे कितें आपले आसा ते करपाचे। हो हांगासर आतां सुपरवायझर आसलेलो तो हांगासर आमी हे दाखयता म्हणून तो दादागिरी करपाक येयलो। कितें चल्लां हें? खंय गेलो कन्सर्नंट चेअरमॅन हे जो हे ब्रिजाचे हे करता तो कुंकळकर खंय आसा? हे लोकांच्या जिवनाशी खेळटात हे दाखयल्या उपरांत तुमी करता। खरें म्हणून जाल्यार डेलीच्या डेली कन्सल्टंटान भोंवपाचें आसता आनी पळोवपाचें आसा, कांयच पळोवप ना। न्यूजार येयल्या उपरांत पळयता हांव थँक्यू म्हणटा जी NNTV आनी तो सुपरवायझर तो हांगासर हे दाखयता म्हणून हे करपाक लागला। आमी जर हे दाखोवन हे जर आतां तुमी काम करता हे जर तुमी पयलींच केल्लें आमकां कित्याक तुमकां दाखोवपाक जाय? आमकां कितें काम धंदो ना? तो पीस पळय आसा तो खरो म्हणून जाल्यार न्ही काडपाक जाय, काडल्या उपरांतूच हें काम करपाक जाय, ना जाल्यार हें बरोबर न्ही। आतां माती काडली परत आनी कितें जालें, बारीक बारीक डॅमेज जायत रावता।
PWD मिनिस्टर पयलीं ढवळीकर आसलेलो तो न्हिदलेलो, आतां पावसकर आसा. पावसकरान खरें म्हणजे जाल्यार लक्ष दिवंक जाय. बरें उमेदीचो आमदार आनी मिनिस्टर तो, जाल्यार काम हें असलेंच आसा. हे धोक्याचें काम जेन्ना चल्लां हें पळोवपाक जाय. हो अख्खो पाठ काडचो पडटलो, नाजाल्यार हो त्रास आसा फाल्यां सुद्दां आमकां. पत्रकाराचेर एक कंत्राटदाराचो कामगार हल्लो कित्याक करपाक शकता हाचो अदमास तुमी लावपाक शकतात. काम सारकें केलें ना हे उक्ताडार हाडले म्हूण, गाडी चलयतात तांकां त्रास जाता म्हूण, काय पुलाचें काम सारकें करूंक नाशिल्ल्यान केन्नाय व्हड अपघात जावं येता म्हूण.